मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट बोर्डाची मागणी तडीक लागना म्हणून काँग्रेसीचो उर्फान मुल्ला आणि काँग्रेस अल्पसंख्याक सेलाचे वांगडी धरण्याक बशिल्ले। आझाद मैदानाचेर तांचे धरणे मंगळारा सांजे मेरेन चल्ले। अल्पसंख्याकांच्यो बाकीच्यो प्रलंबीत मागण्यो पुराय करच्यो म्हूण मंच मागता। गोवा प्रदेश काँग्रेसचे मायनॉरिटी डिपार्टमेंट जो आसा, लास्ट टायम आमी पासको डिमांड केल्लो की इमिजिएटली गव्हर्मेंटान फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी मायनॉरिटी कमिशन जे कॉन्स्टिट्यूट करपाचें म्हणून, तरी पूण अजून गव्हर्मेंटान कांयच इनिशिएटीव घेवना हे दोन्ही कॉन्स्टिट्यूट करपाक लागून। तशेंच आमचो जो गोंयान कॅसिनो आसा, कॅसिनो हटाओ आनी गोवा बचाव, गोंयचे यूथ जे आसा, आमचे मायनॉरिटी स्पेशली आयज जे काम करता आनी सांजे वचून आपलो पयसो आसा आमच्या कॅसिनोन आपली जे फॅमिलीचो पयसो जो वगडायता, सो हे आमचो डिमांड आसा ते इमिजिएटली। तशेंच स्पेशल स्टेटस एंड ड्युअल सिटीजनशीप गोवन दोज हू आर हॅव्हिंग ए पोर्चुगीज पासपोर्ट तांकां जे आसा तेंची वोटींग रायट्स काडल्या, तांकां जी वोटींग रायट्स मेळपाक जाय। कित्याक पोर्चुगीज जे हांगा काम हांगा रूल करताले त्यांचे कारण तांकां जे बेनिफीट मेळ्ळे कडेन आसा पोर्चुगीज पासपोर्ट, आनी गोंयान जॉबाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ताका लागून गोंयकार जे भुरगे आसा आयज भायर वचपाक लागून जे आसा हें जाल्ले कडेन आसा। सो म्हाका दिसता की ती जी फॅसिलिटीज आसा आयज गोवन्सांक ती मेळपाची गरज आसा। आनी तशेंच आमचे जायते मायनॉरिटी स्पेशल आमकां हज हावस जे आसा आयज गोंयान ना। आमचे जे लोक जे आसा स्पेशली जे मायनॉरिटीचे जे ओवर 60 जे आसा जेन्ना हजाक वयता तांकां रावपाक लागून एक फॅसिलिटीज मेळना। गोंयान हज हावस जे आसा हें लास्ट टायम आमचो जो एक्स सीएम आसा, डिफेन्स मिनिस्टर आसा, ताणें प्रॉमिस केल्लें की आपण गोंयान हज हावस करतलो म्हणून ताणें कांयच इनिशिएटीव घेवना। आनी मायनॉरिटी जी आसा टोटल फेडअप जाल्ले कडेन आसा सरकाराच्यान। सो ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाक आव्हान करपाक बसल्या की हे हंगर स्ट्रायक जे आसा हे 3 म्हयने आमी अल्टिमेटम दिता गव्हर्मेंटाक, आनी आफ्टर 3 मंथ जे आसा आमी प्रत्येक ब्लॉका लेवलाचेर जे आसा हंगर स्ट्रायक जे आसा 3 म्हयने नंतर जे आसा आफ्टर रेनी सीझन आमी कंटिन्यू दवरतले। फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि मायनॉरिटी सेलाची मागणी पुराय केली ना जाल्यार आंदोलन फुडें व्हरतले म्हणून उर्फान मुल्ला उलयलो। जी आमी सरकाराक डेडलायन दिल्या की जाता तितले बेगीन 3 म्हयन्या भितर फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मायनॉरिटी कमिशन आनी हज हावजाक लागून जमीन एक्वायर करपाची प्रोसेस जी आसा ती जाता तितले बेगीन करची, ना जाल्यार आफ्टर रेनी सीझन पावस जावन आमी जे आसा परतून एकदां हो हंगर स्ट्रायक जो आसा आमी कंटिन्यू दवरतले। आंदोलनाची दिशा प्रदेशाध्यक्षाक विचारून थारायतले। आमी आनी हंगर स्ट्रायका वयतले आनी त्या नंतर जेन्ना करना तेन्ना आमचो आनी नेक्स्ट स्टेप आसा, आमचो एक्शन प्लॅन आसा, आमी पार्टी प्रेसिडेंटाक घेवन आमी तो डिसायड करतले। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। हायकोर्टाची स्टे असताना बाणावले बेकायदेशीर प्रकल्पाचें काम चल्लां। द बीच प्रकल्पाक कोर्टान पोरून नोव्हेंबरांत अंदूचे जून मेरेन स्टे दिल्ली। तरी आसतना पंचायतीन तांकां डिसेंबर 2015 रिपेअर्स लायसन्स दिलां म्हूण बाणावलेचो सिवीक अँड कंझ्युमर फोरम तिडकला। फोरमान मंगळारा काम बंद उडयलें। आतां ते कोर्टांत वतले। इलिगल काम चलता म्हणून तेच म्हणटा, ताका लागून तूं म्हाका डिटेल दी म्हणटा, डिटेल ऑर्डर दी म्हणटा। कितें सांगता तो मातशें पयलीं जाला ती 4 ट्रक आसले पळय, 4 ट्रक आसले आमकां दिसता, पूण कितें आसा म्हाका तुमचे मॅटर कांयच तुमगे एलिगेशन प्रोजेक्टाचे हे स्ट्रक्चर कंप्लीट इलिगल आहा आनी ताका कोणाले हुंचे ऑथॉरिटी गेले सिंगल परमिशन ना। 12 गोलमाल आमगे बेनावलीम शाराक पंचायत तांकां हुंचे परमिशन नासतना जेन्ना तुका CRZ 200 to 500 कन्स्ट्रक्शन ग्रांट कोतो जाल्यार तुका कन्सर्न ऑथॉरिटी गेली परमिशन जाय पडाय। स्पेशली गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीके परमिशन जाय पडाय। हे गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन हांकां ऑलरेडी 17 नोव्हेंबर 2015 ऑल स्ट्रक्चर शूड बी डिमॉलिश म्हूण विथीन 15 days म्हूण हांकां ऑर्डर पास केलो आहा। आतां ते ऑर्डरीचेर हे डेव्हलपरान एक हायकोर्टान गायलो आहा। हायकोर्टा मागीर आमी बेनावलीम सिवीक अँड सोशल फोरम इंटरव्हीन जावन 18 एप्रील तेजे स्टे आहा कितें कोसनी म्हूण टील 6 जून 2016। 8 एप्रील 18 सावन 6 जून कांय कोसनी म्हूण आहा तेरू आसतना काम चालू आहा। आयज आमी 4 ट्रक दवरल्याय, वचो एक हिंगा आहा 3 भितर आहाय आनी एक मशीन आहा शवल, आनी ते अरावंड 150-100 पूण हें आहाय लेबर आहाय काम चालू आहा। आनी दुसऱ्या म्हळ्यार आतां हितू GCZ मागीर परमिशन नासतना आमगे बाणावले पंचायतीन रिसेंटली 23 डिसेंबर 2015 तांकां रिपेअर रिन्युअल कन्स्ट्रक्शन म्हणून दिलां। जेन्ना एमी तांकां 2008 सांगलो आहा हिंगा कांय करूंक जायना, आमी ऑलरेडी पार्टली डिमॉलिश आनी पार्टली टू बी डिमॉलिश म्हूण अंडरटेकन घेयलो आहा, जाल्यार 2015 23 डिसेंबर पोतून कन्स्ट्रक्शन रिपेअर रिन्युअल कन्स्ट्रक्शन म्हूण कितकोन दिलें। ही ओल्ड क्रायम कोणाली GCZ परमिशन नासतना तेमी परमिशन दिलो आहा। फकत बेनावलीम पंचायतीन
पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना इस्टे आहा तेदोण हायकोर्टा इस्टे आसतना इचो आहा म्हाका ऑर्डर ही इस्टे आसतना तेज्यान काम करूं जाता हे कास्ताचे रूल तुमी कंटेम्प पेटिशन होय आमी फायल करतली कंटेम्प ऑफ कोर्ट हांव आतां आमगे हायकोर्टा लॉयराक उलयलां वास्को पोन्ने बिल्डिंगांनी लोक सध्या जीव मुठींत धरून दीस काडटात 41 वर्सां पोन्न्यो मेंटेनन्स नाशिल्ल्यो बिल्डिंगो केन्नाय कोसळूं येतात नगरपालिके कडेन प्रकरणां पावन जालीं पालिका कांयच हालचाल करूंक तयार ना एक्शनूय घेना बिल्डिंगाचे कपचे निखळूंक लागल्यात लोकांक थंय भोंवंक सुद्दां भंय खासा रिपोर्ट एक्चुअली पळय एज पर द रूल आनी अनसेफ बिल्डिंग आसा ते डेमोलिश करपाक कंपल्सरी सर बिफोर एक बिगस्ट ट्रेजेडी जावपाचे पयलीं म्युन्सिपालिटीन हँडल केल्या न्हू तर पब्लिकाची लायफ सेव जाता आनी सडनली ट्रेजेडी जाले मागीर ते धांवन वयता की बाबा अशें जालें तशें जालें सो दे हॅव टू आयडेंटिफाय ईच एंड एवरी बिल्डिंग विच इज अनसेफ आणि डेंजरस फॉर द पब्लिक। हमारी ये बिल्डिंग है ना बहुत दिन से खराब हुई है और थोड़ा थोड़ा बारिश में टुकड़ा होकर गिरता है और हम लोग भी इधर से चलते हैं हमारे बच्चे लोग भी चलते हैं कभी गिरा तो हम लोग को तकलीफ ना। ये बिल्डिंग है ना बहुत सारा गिरने वाला है कभी भी गिर सकता है कुछ भी हो सकता है ऐसा बहुत सारा बिल्डिंग है वास्को में जो कभी भी कोलैप्स हो सकता है और इसको कुछ भी कैजुअलिटी होता है इसका जिम्मेदार कोण है। प्रत्येक पावसाळ्याक एक स्लॅब पडटा ह्या वटेन फाटल्यान घरां आहा भुरगीं खेळटा हेंकां सगळ्यांचे फाल्यां सकाळीं जरी कोलॅप्स जाले आनी कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटान आपल्या आंगार घेवपाचें काय सीपीन घेवपाचें काय कोणें घेवपाचें म्युन्सिपालिटीक लेटर केलें हो लेटर म्हाजो 2 म्हयने जाले आतां तें लेटर भोंवत आहा ह्या वटेन त्या वटेन तेजे कांयच रिप्लाय ना हांव गेलो आनी हांवें ते इंजिनियराक हाडलो बारून तेणें सगळे सर्वे केली मागीर ते सीओच्या टेबलार येना हे जे म्युन्सिपालिटीचे बारीक जे आहा पळय हेंकां कितें पडलेशें हातीन ते कांयच फॉरवर्ड करिना। नगराध्यक्ष दीपक नाईक म्हणटा बिल्डिंगांचो रिपोर्ट करून खंय जिल्लोधिकाऱ्याक दितले उपरांत कितें करपाचें ते थारतले बिल्डिंगो ज्यांच्या नांवार आसात तांणीच खंय त्यो मोडून परत बांदच्यो। वास्कोन 3-4 बिल्डिंगी अशा ज्यो मातशे बॅड कंडिशनान आसा आनी 1-2 बिल्डिंगेचे कंप्लेनी आमकां येयल्लेली आसा की बाबा त्यो तेजे कपचे पडटा म्हणून सो तेजेर आमी एक्शन घेतले मागीर आमचो कितें रिपोर्ट आहा तो आमी दितले कलेक्टराक आनी कलेक्टरान मागीर एक डिक्लेअर करपाचो वेदर इट इज सेफ ऑर अनसेफ आनी एक्चुअली ते सगळें जावच्या पयलीं म्हाका दिसता की जी कोणाची प्रिमायसीस आहा ती ओनर ऑफ दॅट बिल्डिंगेचो तेणी ते कोण ते टेनंट जावं ते कोण आहा ओनर्स आहा शॉपाचे तेंचे एक प्रिकॉशन घेवन तांकां एक जाल्यार सेटलमेंट करून तेंच्यांनी ती न्यू बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन करपाचें कित्याक आमचे सिटीन अश्यो पोरण्यो बिल्डिंगी आसा आनी बॅड कंडिशन आसा आमकां सुद्दां बरें दिसना वी आर रेडी टू गीव देम वॉट एवर परमिशन दे वॉन्ट। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब यो एक विराम।